Just imagine. Sir, what are you having? Namo chai? An aromatic beverage commonly prepared by pouring hot or boiling water over curd leaves of the plant. A beverage which is widely consumed in the world, especially by women. A beverage people enjoy because of its cooling, slightly bitter and astringent flavor. What I am drinking was originated in China as a medicinal drink. It was first introduced to Portuguese. During 16th century, this beverage became popular in Britain. During 17th century, the British introduced it to India in order to compete with the Chinese monopoly on the product. But what exactly it is, sir? No, it is not anything from Mars. It is tea, chai, or as we call it in Kokni, chow. Now some people drink tea with milk or without milk. I drink it dry because it is a hot beverage. थोडे थंड चाव पितात, थोडे गरम चाव पितात, थोडे महाभाग असे असा जे फुटी चायन आयस घालून पितात. चा ही आयस घालून पिवपाची वस्त नाही. प्लीज सर, बसून घ्या सर. चा उरल्या तुमची ती सोप्यान. सो यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट टी, चाव. विरोधी पक्ष नेते माझे राळ घालतात की हांव खंय खूप कॉप मारता. हय, हांव खंय म्हटलां ना म्हणून. हांव कॉप मारता, पण कसले कॉप? चावेचे कॉप हा. आणि हांव भरपूर कॉप मारता चावेचे. कॉपांक सुद्दां टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव मारीत आसता ट्रान्सफरी. सर, कॉपा बरोबर शेव, चिकन चिली नाजाल्यार फिश फ्राय बरें लागता. चाये बरोबर कितें बरें लागता सर? सांगता मरे, तेच सांगपाक वतालो हांव की च्या घेवच्या पयलीं जर तूं सुंगटाच्या किंवा बांगड्यांच्या हुमणान पाव खाल्लेलो आसत जाल्यार च्या तिखट गोड कशी लागता. ऑसम टेस्ट, सामको कानांसून धुंवर बी भायर सरता. म्हणजे सर, चाये बरोबर बिस्कूट ही बेस्ट लागता, बेस्ट अकंपनीमेंट ना. बिस्कूट म्हणजे कसली बिस्कूट? फाती बिस्कीट ना जाल्यार असली गोड सुक्या खाण. खाण हो म्हाजो आवडीचो विशय, तुका खबर आहा. ही असली बिस्कूट अर्दी बुडोवन अर्दी सुकी खावपाक जाय. ओ नो, म्हाज्या 2000चो शर्टाक दाग पडले. Just imagine. सीएमाच्या 2000च्या शर्टार डाग पडला आणि तो आता चेंज कुर्ता बिरता. अरे ओ नो, सीएमाक एक गजाल विचारपाकूच विसरलो ना हांव इंटरव्यू. चल फोन करून विचारता. आय जस्ट कॉल हिम इन. हॅलो सीएम, एक कॉन्फिडेन्शियल गजाल सांगपाक विसरलो. ते कळ्ळें न्हू सीएम तुका? बाकीचे मागीर आयज सांजे मेळटकूच सांगता. बसया मागीर, म्हणजे आमी मेळुया, बसुया आनी उलोवया मागीर. ओके या. तारा केरकर हे मर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन जाले खंय न्हू. आनी चल तेका आमी बधाई दिवया मरे, तेका कॉंग्रेच्युलेट करया नाका. लेट्स कॉंग्रेच्युलेट तारा. ना बाबान तेणें उतर दिल्लें एक करतलो म्हणून. फोन कट केलो? म्हाजो फोन सीएम सुद्दां घेता. आता त्याचा पीए बी घेना ते सोडून, ती गजाल दुसरी. तो कोणाचे फोन, म्हाजो फोन सीएम सुद्दां घेता आणि तारा केरकर म्हाजो फोन कट करता. अरे म्हणजे कितें काय म्हणटा हे? म्हणजे एका मरे फक्त म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन रावपाच्या, एमएलए बी जावपाची सपनां पळयना ते. जाल्यार तशें मिडिया कशें हे करचें नासलें. कळ्ळें तुका? Just imagine. जर सीएम निवडपाची क्रायटेरिया मराठी कितली बरी उलयता ही असलेली जाल्यार संस्कारहीन पिढी बघतो तेव्हा याचं महत्त्व जास्त समोर येत राहतं. आणि त्यामुळे या अशाच संस्काराची जास्त जोरात सेवा होऊन दे असं मी ईश्वरचरणी तुमच्या सर्वांकडनं प्रार्थना करतो. आणि या कार्यक्रमाला यश लाभू दे असं हातकर्माची आशा करतो. जाल्यार कोण सिलेक्ट जावचो नासलो हे आमकां आतां कळलेलें आसा. Just imagine. दीपक, सुदीन खंय सीएम जावपाक सामको आतूर आसा खंय? हे 2010 आणि 11तली गजाल. ओ, म्हणजे सुदीन दिगंबराच्या टायमा वयरसानूच सीएम जावपाक सोदतालो तर. मरे मागीर प्रॉब्लेम कितें आसा? कोण सुदीनाक सीएम जावपाक आडायता?
काही लोक काही विघ्न संतोशी आसा की यांका खंय खंय गी राव तूं नांवां घेवं नाका बरें म्हाका एक सांग पार्सेकर मांद्रेकर सतीश दौंड हे विघ्न संतोशी विघ्न संतोशी हांवें तुका कितें सांगलें कोण तें सांगू नाका नांव हांव तुका विचारतालो की पार्सेकर मांद्रेकर हे लोक केन्नाय कसल्याय बऱ्या कामाक सदांच विरोध करता हे विघ्न संतोशी जे आसा त्यांच्या पासून दूर रावचें अशें हांव आव्हान करता सगळ्या लोकांक सगळ्या बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक बीजेपीक सपोर्ट करपी लोकांक हे लोक जे भोंवताले थंय हे नांवान बीजेपी म्हणटा आनी पळय लोकसभेत झाडू घेवन भोंवताले हय रायट आमी न्यूज केल्ली हेचेर दत्ताराम देसाय बी या आमी न्यूज केल्ली न्यूज केली म्हणून जायना ती खरी आसूंक जाय आता आमचेर घसरलो तूं आं आमी आनी बातमी केल्ली तुका याद आसतली जर आतां घसरला न्हू तुजो भाव इलेक्शना कडेन बंडलां वाडटालो तेन्ना जनतेक आव्हान करता आनी पत्रकारांकूय आव्हान करता की खंयच्याय हाका बळी पडूं नाका तुमी आमी बळी पडना तो बळी घेता न्ही आमी खंय बळी पडटा तो बळी घेता सुदिनान पयरूच मिडियाक 5 डझन माणकुराद आंबे दाखयले त्याच्या गाडयेचे डिकीन आसलेले आंबे तांणी दाखयले तुमकां जें कितें दाखयता तें आर्टिफिशियल केल्लें आसता आर्टिफिशियल काय नॅचरल हे जाण करून घेवन मागीर बातम्यो छापच्यो आनी मिडियान दाखोवचे अशें हांव मागतां Just imagine. आणि ब्रेक घेवच्या पयलीं एक अशें कातार जे दादल्यांक आवडचें ना मात सुद्दां पण बायलांक खूब आवडटलें ना दिवची ना तुका पिवूंक दिवची ना आनी सरकाराकूय आमी लायसन्स दिवपाक दिवचे ना जायते सरकार आयले लायसन्स दिवत रावले आनी लायसन्स दिवन आमकां सोऱ्यान बुडयले आवाज बंद कर हॅलो बरें सर आतां तूं म्हणटा तशें आवाज बंद कर जाल्यार आवाज बंद कर आतां कित्याक मोदी सरकार येयला न्ही आतां काँग्रेसी भाशेन आमी एक बारीकसो ब्रेक घेवया पण आमी मात रोखडेच येतले आतां कांय खिणान Just imagine. इश्टानो वेलकम टू जस्ट इमॅजिन जशें की तुमी जाणा अख्खे राष्ट्रभर अख्खे इंडियेन सुनामी न्हू सुनामो येयलो 16 तारखेक आनी होल इंडिया हॅज बिकम मोडिफायड नाव काँग्रेसीक लोकसभा इलेक्शन रिजल्टान नमो हरम करून सोडला सद्या मनू आनी नमो Just imagine. जॉन फर्नांडीस दिगंबर कामत कित्याक कॅम्पेनिंगाक येवंक नासलो मडगांव बीजेपी वोट्स आर ग्रोईंग वी होप दिगंबर कामत इज स्टील विथ काँग्रेस he was not seen during campaigning ते विचारता why दिगंबर कामत didn't come for campaigning परत हांव बाबा उलयना तुमी भोवन तेंच विचारता जेन्ना तुमकां हांवें सांगलें तुमी तेंच विचारता समजलें म्हणटकच तुमी तें म्हाका परत विचारूंक नाका न्ही दिगंबर कामत खंयच दिसलो ना कॅम्पेनिंगाक म्हणून आपले विचारले आहे तो आसलेलो जाल्यार मातशे वोट्स आनीक वाडटले आसले न्ही त्या खातीर विचारता कित्याक तुमकां आनीक दुसरें इम्पॉर्टंट काम ना तुमकां तेंच काम आसा ह्या कॅमेराचेर तुमकां इम्पॉर्टंट काम कांय ना न्ही प्रताप सिंग राणेन मात सॉलिड कॅम्पेनिंग केलें हा 70 लोक गोंयचो नको ताणें कितें केलें तें Just imagine. गुणाजी म्हणून एक पिक्चर रिलीज जावपाचो आसा तितून उपेंद्र लिमये आसा मुक्ता बर्वे आसा आनी दामू नायक सुद्दां आसा आफ्टर आर्डस कॅम्पेनिंग दीस रात कॅम्पेनिंग कबाड कश्ट करून आतां खंय तरी दामू नायकाक चलयांची फकाणां मारपाक तांच्या फाटल्यान धांवपाक टायम मेळपाक लागला तांकां उखलपाक बीन टायम मेळपाक लागला कितें रे गो तुझो हांव उजवाड पडलो घोवाच्या तोंडार दामू म्हाका एक सांग घरा कडेन खंय तुका 14 किलोचो सिलिंडर उखलतना भेणान येता
आणि हांगासर तूं 50 किलोची हिरोईनीक बरो उखलता म्हणजे उखलताना तुका कांयच जावंक ना कशें कितें? ही भारतीय जनता पार्टीचे जैत आसा. मनोहर पर्रीकराच्या राजवटीन जे व्यवस्थितपणे केल्ले काम बरें. मुक्ता बर्वे त्या मराठी अभिनेत्रीक तुवें उखलताच तुज्या भितरसून तुका कितें फिलींग येयलें म्हणजे कितें फील जालें? अच्छे दिन आ गए. अच्छे दिन आ गए. बरें बरें तर विजय सरदेसायाक विचारपाक जाय तेजो ओपोनंट न्ही तो विजय सरदेसाय हे कितें तूं म्हणटा की ह्या बाबतीन तुज्या प्रतिस्पर्ध्यान तुका हारयलो म्हणून हेच अभिनेत्रीक उखलपाच्या बाबतीन बी एक इंग्लिशीन सेयिंग आहा की डिफीट इज नॉट द वर्स्ट ऑफ फेलियर्स. इंग्लिशींतल्योच म्हणी सांगता सदांच. इंग्लीश पिक्चरां खूब पळयता दिसता हो. दामू नायकान मुक्ता बर्वे ह्या सुंदर अशा मराठी अभिनेत्रीक उखलपाचो विश्व विक्रम केलो. तूं कितें म्हणटा आतां हेजेर? तूं कितें करता? सो हाजेर व्हडलें अजाप कांय जावपाची गरज ना आनी इतलें व्हडलें एक्सायट जावपाची कोणाक गरज ना. मुझे जलने की बुआ आ रही है. मुझे जलने की बुआ आ रही है. बरें तूं फिल्म बी प्रोड्यूस करपी दामू नायकान तुज्या प्रतिस्पर्ध्यान ऑलरेडी 2-3 पिक्चरां काडल्या प्रोड्यूस केल्या. तूं बी करपाक सोदता करपी तूं फुडें बी? हे आमकां आमी इतले पिशे ना. Just imagine. बीजेपीन आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड घेतल्या. ती घेतल्याच काँग्रेसीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड घेतल्या. सत्तरी बिचोली वाळपय कुमारजुआ सगळे कडेन बीजेपीन लीड घेतल्या. अरे करताले कितें काँग्रेस लिडर्स तर? काशे काँग्रेसीच्या मतदारसंघांनी बीजेपीन लीड कशी कितें घेतली? कोण जबाबदार हेका? जे डायरेक्टली इन्वॉल्व आनी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व लोक आसात. डायरेक्टली कोण तो कळ्ळो आमकां. मोविन गुदिनो डायरेक्टली वावुरला बीजेपीक. इनडायरेक्टली खंयचो काँग्रेस लिडर बीजेपी खातीर वावुरलो? बरें आतां फुडें काँग्रेसीचें कशें कितें? स्टेट काँग्रेसीचें कितें भवितव्य? कशें तुमी आतां फुडें वचूंक सोदता? कितें फुडें कितें? आतां फुडलें कितें कशें आनी कितें तें मागीर सांगून. काँग्रेसीन काडलेल्या लिडरा बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? जॉन म्हणटा तेंचेर कडक एक्शन जातली म्हणून. अशा परिस्थितीन आतां परत जे तांकां घेवचे जे काडल्यात तांकां आनी काम सुरू करचें. Just imagine.